पणजूंच्या तळाव्यांनी वीज बिलाड विद्युत भवनामुखार पेज आंदोलन केले। पणजून वाठारांतल्या वीज गिरायकांक या म्हयन्यात सदा परस तिप्पटीन चड बिलां आयल्यात। अतिरिक्त वीज वापरिल्ल्या खातीर गिरायकां कडल्यान दंड वसूल केला। मात कशें करचे पयलीं हे विशीं जागृताय करप गरजेचें आशिल्लें। खात्यान दंड माफ करून उरिल्ले बिल भरपा खातीर 2 म्हयन्याचो काळ दिवचो अशी मागणी गजानन तिळवे हांणी केली। आयज वीज बिल भरपाचो निमणो दीस आशिल्लो, मात आमी ग्रामस्थांनी बिल भरचे नात हें स्पश्टपणान सांगलां। दोनापावला हवाई दर्यादेगेर मेळिल्ले इंटर्न दोतोर गौरी नारायणन हिची इंटर्नशीप 2 दिसांत पुराय जावपाची आशिल्ली। ह्या प्रकरणाचो तपास पुलिसां कडेन सोपयला अशी माहिती जीएमसीचो वैजकी अधीक्षक डॉ. राजेश पाटील हांणी दिली। काणकोणचे भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यां खातीर बांदिल्ले क्वार्टर्स सध्या धोक्याच्या स्थितीत आसा। सुमार 50 वर्सां आदीं बांदिल्ल्या ह्या इमारतीचे स्लॅब कोसळपाक लागल्यात। तशेंच वण्टीचेर झाडां वाडल्यात आनी विखारी सोरोप लेगीत भोंवतात। ह्या गंभीर परिस्थितीक लागून कर्मचारी आनी नागरिकांच्या सुरक्षे विशीं प्रश्न उपरासल्यात। सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी काणकोणकारांनी केल्या। कोकण रेल्वे मार्गाचेर अनियमित आनी तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर आळो घालपा खातीर कोकण रेल्वेन खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयिल्ली। ह्या मोहिमे खाला मे म्हयन्यात कोकण रेल्वेन 61,051 तिकेट नासतना प्रवासी करपी प्रवाशां कडल्यान वट्ट 3.70 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला। मे म्हयन्यात कोकण रेल्वेन 951 खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्ल्यो। सगळ्या प्रवाशांनी वैध तिकेट घेवनूच प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेच्या प्रशासनान केला। तशेंच खड तिकेट तपासणी मोहीम सुरूच उरतली अशी माहिती मेळ्ळा। मडगांव बोड्डा वाठारांत घरफोडी जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। चोरांनी मुखेल दाराचे कुलूप फोडून घरात घुसून 50,000 रोख रक्कम आनी लाखांनी रुपयांचे भांगर फारायल्ल्याचें कळटा। हे विशीं घरधन्यान फातोर्डा पुलिशेंत कागाळ नोंद केला। त्या प्रमाण पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा।
उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर फुडले 2 दीस 12 आणि 13 जुनाक व्हड पावस, वीज आणि वादळी वारे 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान उक्तायला. 2 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमाऱ्यांक खासा करून ह्या काळात दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला. फातोडेच्या गोगोळ वाठारांत एक दुबावीत घडणूक उजवाडाक आयली. महाराष्ट्र नंबर प्लेटी आशिल्ल्या स्कूटरीचेर बसून एका अनवळख्या मनशान आपल्याक मेळिल्ली 100 रुपयाची नोट बनावट आसा असो आरोप करून आडसर विक्रेत्या कडेन वाद घालो. ह्या घडणुकेचो व्हिडिओ उजवाडाक आयला. गोंयांत आदीं बनावट नोटी संबंधी केशी नोंद जाल्यात आनी वेळोवेळ अशी घडणुको उजवाडाक येत आशिल्ल्यान परतून एक फावट नागरिकां मदीं हुस्को निर्माण जाला. गोंयांत भीक मागप्यां मदीं एकूय गोंयकार नागरीक नाशिल्ल्याचें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा मुखार स्पश्ट केलें. राज्यांतल्या भिकाऱ्यांच्या प्रश्नां विशीं दाखल केल्ल्या याचिकेवेल्या सुनावणे वेळार पांगम हांणी म्हायती दिली. ह्या समस्येचें गांभीर्य लक्षांत घेवन सरकारान कायमस्वरुपी उपाय येवजण सुचोवपा खातीर 2 सप्तकाची मुजत दिल्या. मडकय गेल कंपनी कडेन आशिल्ल्या रस्त्यार हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. कंपनी लागसरच्या रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात उदक व्हांवता. हाका लागून यो वच करपी वाहन चालकांक त्रास जावपाक लागल्यात. गटर बंद केल्ल्यान ही हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या अशें थळाव्या कडल्यान कळटा. रस्तो पुराय उदका पोंदा गेला हाचेर थळावे पंचायतीन दुर्लक्ष केला. कंपनीन बेकायदेशीर रस्तो केला ताका लागून रस्त्याचेर उदक भरपाची स्थिती निर्माण जाल्या अशें थळावे सांगतात. गोंयांत भलायकी सेवा घटमूट करपाच्या दिकेन राज्य सरकारान आनीक एक म्हत्वाचें पावल उबारला. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत डे केअर केमिथेरपी केंद्राचें उक्तावण जालें. तशेंच बेगीनूच MRI सुविधा सुरू जातली आनी कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडीक विभाग आनीक घटमूट करतले. फुडल्या वेंचणुके आदीं दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल पुरायपणान कार्यरत करपा खातीर सरकार यत्न करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोनापावला वाठारांतल्या हवाई दर्यादेगेर इंटर्न दोतोर गौरी नारायण हाची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडली. पणजे पुलिसांनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा वेल्यान मरणा फाटलें कारण कळटलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात. तिच्या कुडीचेर जीएमसी इंटर्नाचो युनिफॉर्म आशिल्ल्यान मरणा विशीं दुबाव निर्माण जाला. तिणे आत्महत्या केली की ताचो खून जाला हाचो तपास पुलीस करतात. काणकोण भलायकी केंद्रात फाटल्या 6 म्हयन्यांत डायलिसिसाच्या दुयेंतींचो आंकडो 99 वयल्यान 114 पाविल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. तशेंच ह्या काळात किडनी संबंधीत 12 दुयेंतींक मरण आयला. ह्या फाटभुंयेर ह्या वाडट्या दुयेंतींच्या संख्ये फाटलें अजून कारण सोदून काडपा खातीर खोलायेन संशोधन करप गरजेचें आसा आनी काणकोणांत वेगळो किडनी केअर युनिट सुरू करचो अशी मागणी थळावे शुभम कुमारपंत आनी सुनय कुमारपंतान केला. चर्चिल आलेमांव हांकां काँग्रेसीत बेगीन प्रवेश जाय अशें दिसता. चर्चिलाक परतून आमदार जावपाची इत्सा आसा. गिरीश चोडणकार काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जाल्या उपरांत चर्चिला सयत ताची चली वालंकान गिरीशाची भेट घेतली. बुधवारा जाल्या दिल्लीत वचून चर्चिल आनी ताच्या चलयेन चक्क काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेची भेट घेतली. चर्चिल आनी वालंका हांणी खरगेची भेट घेतिल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यां मदीं आरती परती चर्चा सुरू आसा. कुडचडे बस स्टँडा लागसर आशिल्ल्या एका इमारतींतल्या घाणयारा उदकाची पायपलायन थेट कुडचडे मुखेल बाजारांतल्या गटरात सोडला असो आरोप थळाव्यांनी केला. ही दुर्गंधी पुराय वाठारांत पसरिल्ल्यान बाजारात येवपी लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. जाल्यार कांय दुकान धनियांनी घाणयारा वासाक लागून दुकानां बंद केला. हे विशीं संबंधिताक कागाळ करून लेगीत संबंधितान कांयच कारवाय करूंक ना अशें कांय दुकान धनियांचें म्हणणें. देखून कुडचड्या काकोडा नगरपालिकेन ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मडगांवां खारेबांद रस्त्या वयल्या हॉटेलाक हंसाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागलो हाची म्हायती अजून मेळूंक ना. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी.
प्राथमीक निफा व्हायरस चाचणीत एका मनशाची चाचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान केरळाक हाय अलर्टात दवरला. 43 वर्सां पिरायेच्या एका दुयेंतीचेर कोझिकोडांतल्या सरकारी वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. भलायकी अधिकारी परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरून खबरदारीचे उपाय करतात. संसर्गाची खात्री करपा खातीर फुडल्यो चाचण्यो सुरू आसात. लोकांक सादूर रावपाक आनी भलायकी मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो उलो अधिकाऱ्यांनी केला. तामिळनाडूंतल्या रानीपेट हांगा कार्डबोर्ड म्हणल्यारूच पुट्टे सांठोवन दवरपाच्या कंपनीक उजो लागलो. वीज शॉर्ट सर्किटा लागून लागले आहेत अशी माहिती मेळ्ळा. उजो निविदाक रोखडेच थंय पावले आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो आनीक पातळचो न्हय हे खातीर यत्न जाले. आतां मेरेन कोणाकूच जखमी जावंक ना. भारतीय रेल्वेन रेल्वे स्टेशनाचेर देशभर फायर एक्झिट जावं उजो पालोवपाच्या सुरक्षेची ऑडिट सुरू केल्या. प्रवाशांची सुरक्षीतताय आडोवप आनी रेल्वे मालमत्तेची राखण करप हो ह्या कृतीचो हेतू आसा. ह्या ऑडिटांत स्टेशन बिल्डिंग्स, वीज प्रणाली, एअर कंडिशनिंग सुविधा तपासतले. तशेंच एमर्जन्सी एक्झिट्स आनी उजो पालोवपी उपकरणांची तपासणी जातली. अधिकारी सुरक्षेच्यो अंतर सोदून काडटले आनी गरजेच्यो सुदारणा सुचयतले. भुरग्यांमदी सोशल मिडियाचे वाढत वचपी व्यसन आणि इंटरनेटाचेर तांच्या सुरक्षेचो गंभीर प्रश्न पळोवन कॅनडा सरकारान खूब क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक पावल उबारला. कॅनडा सरकारान संसदेत नवो खर कायदो हाडला आणि देशात 16 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक सोशल मिडिया वापराचेर बंदी घाल्या. इंटरनेटाचेर वाढत आशिल्ल्या धोक्यांतल्यान आनी मानसीक संकश्टापासून भुरग्यांची राखण करपा खातीर हो निर्णय घेतला अशें सरकारान सांगले. ह्या नव्या कायद्यान आतां फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ह्या व्हड तंत्रगिन्यान कंपनीक भिवून उडयला. जम्मू काश्मीरातल्या राजौरी हांगच्या जायत्या रान वाठारांनी व्हड प्रमाणात उजो लागलो. ह्या उज्याक लागून व्हड प्रमाणात परिणाम जाल्ल्यान पर्यावरणाच्या लुकसाणा विशीं हुस्को निर्माण जाला. रान खात्याचे अधिकारी, थळावे अधिकारी, उजो पालोवपी दळाचे पंगड उजो नियंत्रीत करपा खातीर वावुरतात. उजो आनीक पातळचो न्हय ह्या खातीर यत्न चालू आशिल्ले. अधिकारी ह्या परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरतात.
उत्तराखंडातल्या हरिद्वार शहरातल्या साराय गावात बांधकाम चालू आशिल्ल्या घराच्या उदकाच्या टाकयेत 27 सोरोपांची पिलां मेळ्या उपरांत बोवाळ जालो. टाकयेचें झाकण उगडटा म्हणसर इतले सोरोप पळोवन कुटुंबाक धक्को बसलो. तांणी रोखडेंच राना खात्याक म्हायती दिली. ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत राना खात्याचो बेगीन प्रतिसाद दिवपी पंगड थंय पावलो. सगळे सोरोप एक एक करून सुरक्षीतपणान भायर काडले. कोचीच्या एर्नाकुलम हांगच्या थेवरा पुलाचेर धक्को दिवपी अपघात जालो. एक लॉरी नियंत्रण सोडून पुलाच्या बाजूच्या रेलिंगांतल्यान पडली. धपक्या उपरांत गाडी फाशीच्या स्थितीत अडकली. ह्या घडणुकेक लागून भंय निर्माण जालो आनी वाठारांतल्या येरादारीच्या हालचालीचेर परिणाम जालो. लॉरी सुरक्षीतपणान काडून सामान्य येरादारी परतून हाडपा खातीर बचाव पंगड वावुरताना दिसले. उत्तर प्रदेश पुलीस हवालदार भरती परीक्षा व्हड प्रमाणात उमेदवारांनी वांटो घेवन सोंपली. पूण परीक्षेक 21.9 लाखा परस चड उमेदवार हाजीर रावले जाल्यार 6.9 लाखा वयर उमेदवार गैरहजीर उरले. राज्यभरातल्या 32,679 हवालदार पदा खातीर ही भरती मोहीम सुरू आसा. परीक्षेच्या वेळार अधिकाऱ्यांनी फटवणूक आनी तोखणाय करपाच्यो जायत्यो केशी नोंद केल्यो. फोटिंगपणाचेर कारवाय करपाचो एक भाग म्हूण 9 जाणांक अटक करून 12 एफआयआर दाखल केल्यात. बिहारातल्या खगडिया जिल्ह्यात 11 जून दिसा वीज पडून 5 जाणांक मरण आयले. मरण आयिल्ल्या मदीं एक बापूय आनी ताचो 8 वर्साचो पूत आशिल्लो. ह्या घडणुकेंत हेर कितलेशेच जखमी जाल्यात. अचकीत जाल्ल्या संपाक लागून बाधित वाठारांनी भंय निर्माण जालो. प्रशासनान आपत्ती निवारण आनी मजतीचे उपाय सुरू केल्यात. अस्तंत बंगालातल्या कांचरापारा हांगच्या खाजगी शाळेंतल्यान अधिकाऱ्यांनी 1.44 कोटी रुपया जप्त केल्यात. आर्थीक नोंदीत अनियमितताय मेळ्ळ्या उपरांत ही कारवाय केल्या. शाळेच्या कॅशियर आनी अकाउंटरांकडेन चौकशी केल्या उपरांत अटक केली. त्यांच्या निवेदनात विसंगती आशिल्ल्याचे अहवालात म्हणला. या प्रकरणात राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण जाल्यात. या प्रकरणात कांय फुडाऱ्यांचोय उल्लेख केला.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनिक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.